नुवे चर्चीच्या जेझस मारिया जुजे हॉलाचे शेनवारा फॉमेंतो उद्देगाचे चेअरमॅन अवधूत तिमलोन उक्तावण केले. हो हॉल बांदपाक फॉमेंतोन आर्थीक आदार केला. सुवाळ्याक नुवेचे आदले आमदार आलेक्स सिकेर आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. बाबा अवधूत तिमलाक खबर देखून आस जाल्यार ना पूण तेगे फॅमिलीन म्हाका आदार दिलो आसा. जावं ते शेत कोसपाक मिवपाक बी दिता आसतना आनी सारें दिता आसतना आदार तेणें दिलो. हांव तेका जायतो जाल्यार वळखता आनी वळखत ते प्रमाणे तेजे मुखार कितें लोकां पासून कितें मानूंक जाय जाल्यार तो सदांच मुखार सरता आदार दिवपाक. Be it in even health, people require medicine, hospital admissions, hospital bills, असं देखून ताणें म्हाका दिलो आसा. म्हणून आज पब्लिकली तुमचे उदीक ताका चड चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका बरें दिसता की आतां एज्युकेशन जें आसा ती गव्हर्मेंटाचें गव्हर्मेंट ना. गव्हर्मेंट ट्राय करता एज्युकेशन भितर येवपाक पूण सोसायटी जी आसा ती आपल्याली मुखार चलली. तातूंत जर एज्युकेशन इंग्लिशीन जाय आज इंग्लिशीन मेळटा, कोंकणीन जाय कोंकणीन मेळटा, जॅपनीसान सुद्दां जाल्यार जॅपनीसान मेळटा. इतलें एज्युकेशन युनिवर्सल जालां, इतलें एज्युकेशन सगळे कडेन जालां की जेन्ना आमची गोंयकार कॅनडाक अमेरिकेक युरोपा आसता तेन्ना कोंकणीच्यो CD, DVD बी धरून ते कोंकणी शिकता. आमकां स्पॅनिश पुर्तुगेज सगळें शिकपाक मेळटा पूण एज्युकेशनाचो अर्थच बदलला. मडगांव पालिकेक सुमार 5 कोटींचो हाऊस टॅक्स येवपाचो आसा. ही थकबाकी वसूल करपा खातीर 5 खासा अधिकारी नेमतले अशें मडगांवचो नवो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वान सांगला. शारांतल्या रस्त्यार भोंवपी सुण्यांक खातीर आनीक सुमार 200 पांद्रे पालिका घेवपाची आसा. आमगे स्टाफ इलेक्शना लागून वता तेजे लागून आतां आमी परत एक रिक्वेस्ट करून एक 3 ते 4 आमी स्टाफ 5 स्टाफ एक्स्ट्रा घेवपाचे फकत रिकवरी लागून हें करतले. आनी रोखडे आमगेले म्हाका दिसता रिकवरी हें जातलें. मेन प्रॉब्लम जाला आतां आमगेले सगळे सायनबोर्ड्स आसा ते सायनबोर्ड्सांचे प्रॉब्लम कितें आहा एक सायनबोर्डाचेर ते टॅक्स फारीक करतात परमिशन घेता आनी सायडीन आनी 5-6 तुगेले सायनबोर्ड लायतात. पूण हें आतां सगळें एक तर आमगेल्या सगळे शॉपकिपरांक सगळ्यांक एक हें आसा एक मॅसेज की जाता तितले बेगीन तेमी तेंगेले रेगुलरायज करून घेवपा जाय बोर्ड आमी काडपा पयले आनी कितें टॅक्स कायद्यान कितें येता तें फारीक करपा जाय. आतां म्हाका आमगे कलीग कावन्सिलर सगळ्यांक घेवन मिटिंगेक तें डिस्कस करपा जाय. ते आमी शिफ्ट वयर सोसायट्याचेर आमगे जे लँड आहा जायतो जागो आहा लुगार थंय शिफ्ट करपाक आनी समथींग 150 ते 200 kgs प्रोवायड करपाचें. आनी समज तर तें केलें जाल्यार आमकां मडगांवकार आनी फातोर्डाकारांक हें कुत्र्यांचे प्रॉब्लेम म्हणटा ते सारके पयस जातले. कांपालार पयलीं बांदोडकर फुटबॉल स्टेडियम आशिल्लो थंयच तो परत बांदपाक कांयच अडचण ना. तंत्रीक कारणां खातीर हो स्टेडियम दुसरे कडेन बांदचो अशें कांय जाणांनी सुचयलां म्हूण मदींच खबर पातळिल्ली. पूण स्टेडियमाची मांडावळ मातशी बदल्ल्यार तो थंयच बांदपाक हरकत ना अशें आतां स्पश्ट जालां. फाटले 3 दीस कांपालार वेगवेगळ्यो खेळां सर्ती आनी महोत्सव घेवन पणजी स्पोर्ट्स फेस्टिवल कमिटीन थंय स्टेडियम जावचो म्हूण यत्न केलो. तांकां खेळा मोग्यां कडच्यान बरो तेंकोय मेळ्ळा. रिस्पॉन्स बरोच मेळ्ळो आमकां. 80 पार्टिसिपंट जातले आमकां कालच्या टुर्नामेंटाक आनी आयच्या टुर्नामेंटाक अबावट 40 बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां. सांगपाचें म्हटल्यार वी मस्ट सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बांदोडकर ग्राउंड. Good evening, friends. This SAG Stadium, football stadium, they want to renovate and have a new stadium. So we are in support of that. We are going to take a cycle rally and we are going to
move in Panji, and from Panji to Church Square, from Church Square to Dona Paula and back here. We are very enthusiastic about this. We like to share our cycle groups. We are the Goa Renderer. We support these things, sports thing. Go Green is our motto. You and the other organizers must be very happy with what has gone on here. Yes, we are very happy. Mr. Parikar has also assured us that he will take up this issue immediately in the month of May, and he's promised to complete this stadium very speedily. Now, some days back there was a slight technical doubt that was expressed that this ground, reconstruction of the stadium may not be possible at this very ground, but I think that doubt is now expelled and the reconstruction will be very much at this original venue of the stadium. Yes, actually the statements which we had made were misinterpreted. What we said was initial layout was in the east-west direction, and the sunlight used to come in the eyes of the goalkeeper, and under that layout it is not possible. But the GFA along with the Sports Authority have taken this into consideration, and they have given the stadium a slight tilt. So this stadium is going to be diagonal, and this problem of the sunlight coming into the eyes of the goalkeepers will not arise. So the stadium can be constructed in that fashion, and it is a possibility. Now that the issue of the venue is sorted out, it now remains to be seen when the actual work of the stadium will start. So any idea on what is the time limit that the stadium will be built in and when it would be undertaken? I think it can definitely be constructed within a period of 1 year. Only government will is required. Now, some time back when our delegation had gone to meet Honorable CM Mr. Manohar Parikar, he told us to come and meet him in the month of May till he sorts out other issues. The ministry had not been formed and all. So now those issues have been sorted out. The ministry has been appointed, and now we are probably going to meet him in the coming week. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हें खबराचें त्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.